Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. We have come here to meet the Honorable MLA of Santa Cruz and make a presentation to revert back the property at Chimbel to the Carmelites. We have been pursuing this matter since a long time and made a representation also to the Chief Minister. We hope that now our beloved MLA will take up the cause and support us. It is an old monastery of the 18th century in ruins, but the facade of the church is still standing. So we want to preserve it. It's a very historical site, so we should preserve it for posterity. होय आयज आमचे फादर येयलेले आहा कार्मेलाइट्स आमचे हिंगासर चिंबला ती प्रभुदेवीचे जागो आहा आनी ती कार्मेलाइट्साची तीच प्रॉपर्टी. आतां थिंगा कितें जालां आतां फाटल्या दिसांनी सीएमान आपणे स्पीचीन कितें सांगलें की ह्या जाग्याचेर आपूण एक 51 कितें कोण हावसलेस लोक आहा तांकां हाडटा म्हणून थिंगासर. आतां अशेंच प्रॉब्लम खूब आदीं आमच्या टायमार एक पाट असो प्रपोजल येयलोलो तेन्ना कितें केल्लें ते बायणाचे कोण आतां पळय लोक आसले ते बट त्या टायमार एक 20 घरां ते हाडून चिंबला घालूंक सोदताले. त्या टायमार मेसोच मोर्चा काडून तांकां आमी ते नाका केले धाडून घाले तांकां आमच्या एरियाक नाका म्हणून. आनी जेन्ना कसलोय प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना आमच्या खोशीच्या लोकांक विचारूंक जाय, आमच्या विलेजरांक विचारूंक जाय. आतां कितें आहा हांकां कोणाक विचारूंक ना कांय ना म्हणून ते सगळे लोक आतां आबूज जाल्लेले आहा. वयता थिंगासर आख्खे चिंबलान आतां भोव पडलेले आहा की थिंगासर आतां आनीक एक स्लम एरिया वयर करूंक सोदता म्हणून. व्हडले जालेले आमच्या लोकांक नाका. आमचे आख्खे चिंबलचे जे लोक आहा इंद्रनगराचे जावं आसूं सायडीचे आसूं ह्या लोकांक अशे आनीक लोक येयलेले नाका, कोणाकूच नाका थिंगासून आनीक अशे लोक येवन आमची वाट लायलेली. आमी आहा ते पीस लावी आनी आमकां थिंगासर कितें बरें करपाचें आनी थिंगासर कितें डिसिजन घेवपाचें कार्मेलाइट्स फादर आहा तेंची कमिटी आहा तेणी डिसिजन घेवची कितें करपाचें पयलीं. की लोकांचो व्यू इम्पॉर्टंट, लोकांचो व्यू घेवन फुडें वचपाचें आनी जे पळय लोकांक नाका तें आमकां नाका आनी म्हाकाय नाका आनी आमी सदांच हो स्टँड घेतलेलो आहा.